सोम्या तुझ्या या मंदिरान सोम्या तुझ्या कविता स्तुती तुझी गायतावा तुर्बे नादा भक्तीन उर्बे माना मुखान बापू तू आमचो पाठय आधार तुझो विज्ञान वारानी राखसो लाभ सांगा तुझो सुम्या तुझ्या या मंदिरान सुम्या बेटोच्या कविता तुझी तुझी गायतावा मी बाळका जेजूक अर्गान देवन मीस पेटयतात. गॉड वेन राकेश ताचो 41st बर्थडे, फ्लोरा आनी सिरिल क्रास्टा काजराची 32nd एनिवर्सरी, हेनरिच डिसोजा, डोरेन लस्रादो, सुमन प्रकाश क्रास्टा, मिशेल, ऑलवे मॅनेजर्स संतोष आणि बीना, ग्रेगर डिसोजा, दीपक संतोष डिसोजा. प्रत्येक येराद्या खातीर मीस पेटयता सेबॅस्टियन डिसोजा. जुलियाना आणि आशा सल्डानाच्या आत्म्याक आली सल्डाना, डेविड, कार्मेन आणि हरीश यांच्या आत्म्याक हिल्डा आणि बॅप्टिस्ट डिसोजा. सर सरल्या बाबार्थ्यांक सेबॅस्टियन डिसोजा. कुटमान सरल्या सर आत्म्यांक मर्लिन डिसोजा. सक्कड आत्म्यां खातीर मीस पेटयता परत मर्लिन डिसोजा. सरल्या सर्व ह्या जागांच्या आत्म्यांक मीस दितात मर्लिन डिसोजा. आणि सरल्या सर्व धर्मीक भयणीच्या सिस्टरांच्या आत्म्यांक मीस पेटयता मर्लिन डिसोजा. सक्कड आत्म्यां खातीर मीस पेटोवन दिता परत मर्लिन डिसोजा. आणि लॉरेन्स आणि ॲग्नेस मार्टिस हांच्या आत्म्याक शांती डिसोजा. बरें चिंताप हे भावांनो आनी भयणींनो, सक्कड सरल्या ह्या जागां खातीर सरल्या धर्म भयणी खातीर लायकां चिंतून तांकां मीस दितात, कोंडी जावन देवाक ते मानता. आनी ह्या इराद्या दवरून आमचे मीस आमी भेटयता आसतना आमच्या सक्कड खासगी इराद्या खातीर मागया आनी हें बलिदान सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी एक फेस्त करता आनी त्या फेस्तेक विशेश जावन आसा. लातेरांच्या महामंदिराचें समर्पणाचें फेस्त, म्हणजे रोमांत आसच्या लातेरान गुड्याचेर आसची पयली इगर्ज ती त्या देवाळाचें समर्पण केल्लो वार्षिक दीस हर एका वर्सा नोव्हेंबरच्या 9 तारखेर आमी उडासा काडटा आनी हें फेस्त करता. हाचो महत्व कितें, हें फेस्त कित्याक आचारचें त्या विशीं उपरांत आमी नियाळ करया. आमी सगळां देवाचें मंदीर जावन आसा, देवाचें जिवीन तेंपलां पळयतूच आमचे ते वस्त करता. तर ह्या देवाळाच्या समर्पणाचें फेस्त करता आसतना आमकां आमच्या आवय बापायनी देवाळान समर्पिल्लें, देवाक दिल्लें, देवाचें भुरगीं जाल्यां, देवाचें तेंपलां आमी जाल्यां आनी देवाचो पवित्रत्व आमचे ते वस्ती करूंक आयिल्लो म्हणल्यार मोतीक हाडया. आनी त्या दीस थावन आमी आदारल्या सर पातकांची धूक धरया. आमच्या देवाळ आमी बस्ट केल्ल्याक आमी देवा थावन बक्षण्या मागया आनी हे पवित्र रितीन फावत पर्य वांटो घेवच्याक आमकांच आयती करया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या बसोस बघेवन सुद्दां संवसार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची एकाकोत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवाकू सर्गी आनी शांतीच्या इश्टान संसारी सर्वस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्यान देवा देवाचे शेडये तूं संवसारांतल्या पाप करताय आमची एकागूत कर. तूं बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पयलो तुमी सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. तुज्या पवित्रत्या वरवीं तुवें विंचलेल्या जिव्या फातरांचे तुजे महिमेक एक ससणी बिडार तूं तयार करताय. ह्या तुज्या आत्म्याची कृपा पवित्र सभेन दिसान दीस वाडय. हे परिसर्गीचें जेरुसलेम बांदून हाडच्या खातीर तुजे विश्वाचे पर्जा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचा. त्या देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पोंदांतावन उदक भायर सरतालें आनी उदेंती वाटेन वळतालें. कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेच्या वाटेन वळतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. देवदूतान म्हाका म्हळें हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वाळून अराबाक देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली. कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिनसांचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां बावची नात आनी ते केदींच फळां बीन जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले. कित्याक तांचे पासून उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां खाणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतार हें. आमच्या देवा राया सर्वेस्पोरा मुख मै
पास कितलो म्हाका मंदिराचो तुज्या तळपाराच्या आमच्या देवा राया सर्वेस पुरा मोगमय पास कितलो म्हाका मंदिराचो तुज्या सर्वेस्पराच्या अंगणान रावूंक हांव सडत रेखता संतोष भरी जीवन म्हज्या उगलीक ताची गायता तळपाराच्या आमच्या देवा राया सर्वेस पुरा मोगमय पास कितलो म्हाका मंदिराचो तुज्या गिरपूजा मेळटा बेडार तुजे ते वेदी सरशी पारव्यांक थंयसर आसात कोंडे काडच्या पिला आपली तळपाराच्या आमच्या देवा राया सर्वेस पुरा मोगमय पास कितलो म्हाका मंदिराचो तुज्या तुज्या मंदिरांत रावतात ते मनीस कितले भागी तुजो वडाधार सोदलेले खंडीत जावून भागी तळपाराच्या आमच्या देवा राया सर्वेस पुरा मोगमय पास कितलो म्हाका मंदिराचो तुज्या तळपाराच्या आमच्या देवा राया सर्वेस पुरा मोगमय पास कितलो म्हाका मंदिराचो तुज्या सर्वेस पुराचे Alleluia, सर्वेस पुराचे Alleluia, 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 सर्वेस पुराचे Alleluia, ये यावर बिनवूर कार्य सुम्यात भक्तीन बंदिया सरकाता कामी दिव्या गीताला नासिया सर्वेस पुराचे Alleluia, सर्वेस पुराचे Alleluia, 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 सर्वेस पुराचे Alleluia. Serveți portum ce să veasu. Zuam permanent Jesu Christa ce șuboartă. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवाळांत गोरवां बकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटायतले व्यापार करूंक आपआपल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबुकसें विणलें आनी तांकां सकटांक बोकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले. वाटावकारांचे मांड ताणें वोमते गेले आनी तांची नाणीं शिंपडायलीं. पारवे विकतल्यांक तो म्हणलो, काडा ते हांगा थावन, म्हज्या बापाचें घर व्यापाराचें सांत करिनाकात. तोवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जुदेव तोवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें तर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून गेला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवानी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 47 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशांत.
ताणें अशें सांगलें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तोवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी ताणें सतमनली. देवाचें उतर हें. Iges catholic Romaci, avoi amcia malgăhărianci, am cantu a porbaieci, genien mornan pomogaci, e tu Roma cei gărge, Amige să dans tuce, e tu Roma cei gărge, amige să dans tuce. थोड्यांनी गायलें आयकून खुशी जाली. भावांनो आनी भयणीनो, हें कांतार थोड्या जाणांनी म्हण तुमी कोंडे जावन आयकलां आनी थोड्यांक तें कळीत आसा. आतां सट्टा जावन कोणी तें वापरिनात. पाप सब येता आसतना कोंडे जावन हें गीत गायतात. हें गीत हांवें कित्याक गायलें? भावांनो आनी भयणीनो, हांवें प्रस्तावनांत सांगलें परी आज लातेरांच्या सांजुवांव मंदिराच्या समर्पणाचें फेस्त आज आमी आचरण करता. आनी तें कित्याक आचरण करचें गी म्हणल्या विशयांत उपरांत सांगता म्हळ्यार हांवें आमी जाणाव पवित्र सभा कशी सुरू जाली. आज आमी दैरान हांगासर बसून मागणें करता, मेस पेटयता, आमचो भावार्थ उक्त्यान पासारता. पूण जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शिसांक ताचे तेंत आसो भावार्थ तितल्या उक्त्यान प्रसारूंक तितलें सलीस नातलें. आनी पवित्र सभा इल्लेलेच वाडोवन येता आसतना तांकां चड आनी चड कश्ट, दगदणी, मरण आनी तांकां कोर्सायिल्लें आनी तांकां मातयेर मारयलें हें सगळें आमी जाणाव. आनी थोडे जाण लिपोवन रावन माणट्यांनी म्हणलें बरी लिपोवन रावन तांचो भावार्थ उसारताले, गुप्ती मिसां भेटयताले आनी असो क्रिस्तांव धर्म आनी क्रिस्तांव समर्थ ताणें जिवी उरयली. पूण क्रिस्तांवांक धैर्यान पब्लीक रितीन तांचो भावार्थ प्रसारूंक आनी धर्म आचरण करूंक तांकां परवणगी मेळ्ळी. खंयच्या शेकड्यांत 4th शेतमानांत कॉन्स्टंटान राय पयलो क्रिस्तांव राय. ताणें सर्व क्रिस्तांवांक हुकूम दिली आनी ताणें परवणगी दिली. हुकूम न्ही, परवणगी दिली. तुमचो भावार्थ तुमी संभ्रमयत, तुमच्या देवाक तुमी आराधन करयत, कित्याक तोय क्रिस्तांव जाल्लो आनी क्रिस्तांव भावार्थ ताणें प्रसारूंक परवणगी दिवन पवित्र सभा त्या उपरांत धैर्यान आनी भरान वाडोवन आयली. अशें आसता ताची पत्नीण जावन आसली फावुस्टा. हिणें तिच्या रावळेराचें आनी कॉन्स्टंटायन रायाच्या रावळेराचो एक वांटो इगर्जेक म्हणून दान जावन दिलो. तांचें आसतानच सगळें त्या रायाक पवित्र सभेक आनी पाप सेबाक आनी पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक म्हणून तें सगळें आसतान सगळो तांचें सगळें पॅलेस म्हणटा आमी रावळ्यार इगर्ज मातेक तांणी ओपन दिलें. आनी तो वळो ताचो एक वांटो थंयसर आसच्या पाप साहेबाक आनी क्रिस्तांवांक मिसाक म्हणून तांणी एक वांटो इगर्ज म्हणून इंगड करन इगर्ज म्हणून ती तांणी पासारली. रावळ्यार असो व्हडल्या रावळ्यार आसता ताचो एक वांटो तांणी इगर्ज म्हणून केली. आनी नोव्हेंबराच्या 9 तारखेर 324 इसवेंत पाप साहेब सिल्वेस्टरान पयले फावटी पवित्र सभेच्या इतिहासांत पयले फावटी ती कॉन्सेक्राट केली. तो म्हणसर खंयची पवित्र सभेच्या चरित्रेंत वा संवसाराच्या चरित्रेंत एक इगर्ज देवाच्या नांवाक विशेश रितीन कॉन्सेक्राट केल्ली, समर्पिल्ले दाखले पुरावे खंयसर नात. पयले फावटी अशें ताणें केलें. आनी
आज फेस्त करचें त्या दिसाचें नोव्हेंबरच्या 9 तारखेर 324 इसवेंत ह्या कॉन्स्टंटायन रायाच्या रावल्यार असो एक वणटो इगर्ज म्हणून समर्पण केल्लें आनी तें समर्पणाचें फेस्त आज आमी करता. आनी त्या उपरांत कितें जालें गेम सांगल्यार उरलो वणटो त्या रावल्यार असो उरलो वणटो मुखल्या 1000 वर्सांक पाप साहेबाचें तें घर जालें. पाप साहेबान रावची सुवात ती जाली. आनी हो जागो तुमी रोमाक गेल्ल्यान कळीत आसा वतिकनाक लागीं आसा लातेरान म्हणलो गुडो असो तो थंयसर आसा आनी थंयसर हे रावल्यार आसले. तो जागो सुमार 1000 वर्सांक पाप साहेबान रावचें तांचें बिडार तें जालें. आनी उपरांत कितें जालें म्हणल्यार आतां तें एक म्युजियम. आतां तो जागो एक म्युजियम इगर्ज थंयसर आतां त्या वेळा आसल्या बरोबर रितीर ना एक म्युजियम तें जावन आसा. आनी थंयसर 5 प्रमुख एक्युमेनिकल कावन्सिल्स सक्कळ भावार्थाची क्रिस्तांव कॅथोलीक प्रोटेस्टंट आनी हेर कोण आसात सांगा ताजेर चलची 5 महान एक्युमेनिकल कावन्सिल्स म्हणटा आमी. सांगाता भावार्थ आचरण करचो आनी भावार्थ उसारचो तसले सिनोद थंयसर जाल्यो. उपरांत प्रमुख 20 सिनोद सभा थंयसर जाल्यो. आनी इतल्या म्हत्वाची ती इगर्ज जावन आसा. आनी ह्या जाग्याचे त्या इगर्जेचे पात्रोन जुआंव बाप्तिस्त आनी तशेंच जुआंव वांजेलिस्त जावन आसात. त्या देखून ताका आतांय नांव सेंट जॉन लॅटरन बाजिलिका. लातेरान जाग्याचें नांव जुआंव बाप्तिस्त जुआंव वांजेलिस्त ताचे पात्रोन त्या देखून जुआंव लातेरान महादेवाळ. त्या देवळाच्या समर्पणाचो दीस नोव्हेंबराची 9 तारीख. त्या देखून आज आमी हें फेस्त करचें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ही इगर्ज प्रमुख इगर्ज हाका द मदर अँड द मेन चर्च ऑफ ऑल द चर्चेस इन द वर्ल्ड म्हणटात. म्हणजे संवसारांतल्या सर्व इगर्जांची माय इगर्ज आमी माय फिर्गज म्हणटा तशें माय इगर्ज मदर चर्च आनी तशेंच प्रमुख इगर्ज. आनी त्या देखून आतां सान पेद्रोचें बाजिलिका म्हणली वतिकनांत व्हडली इगर्ज महादेवाळ आसा तरी ताचे वरी चड प्रमुख ही जावन आसली आनी ही जावन आसा. आनी ती इगर्ज पापसाहेबाची इगर्ज पापसाहेब रावचो जागो. आनी त्या देखून संवसारांत आसल्यो सर्व इगर्जो ह्या इगर्जेक माय इगर्ज माय फिर्गज म्हणून मानून घेतात. त्या देखून हें इतलें महत्व ह्या फेस्ताक आनी समर्पणाच्या दिसाक पवित्र सभेन दिवचें जावन आसा. तर भावांनो आनी भयणीनो ह्या फेस्ताक न्हू आमकां संदेश कितें खंयच्याय फिर्गजेचें फेस्त केल्यार तें तांचें फेस्त आमी वचना त्या फेस्ताक आमकां आपयलें मात्र वेचें. तर आज ही आमची पूण ही आमची माय इगर्ज आमकां सगळ्यांक गरजेची इगर्ज पूण ताचो संदेश कितें. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें एजेकियल प्रवरच्या ग्रंथांत देवाळा विशयांत देवाळांत उदक वळोवन येवचें. तें उदक खंयसर पावता थंयसर पवित्रपण येता थंयसर मासली वडटली थंयसर रूख झाडां त्या देगेन खंयसर उदक वळटा त्या देगेन रूख सदांच जिवेस आसतले आनी थंयसर ताची पानां पाशवींत आसतलीं फळां जातलीं फुलां जातलीं. हें सगळें आमी आयकलें. हाचो अर्थ कितें देवाळ जुदेवांक महान आनी भोव पवित्र जागो तांचे सगळे धर्म ताचो भावार्थाचो केंद्र तो. जशें आज आमकां इगर्ज आमची इगर्ज म्हूण कशें आमकां एक उमेद आमकां एक गौरव आमची फिर्गज आमची इगर्ज आमी नवी केल्ली आमी बांदली तशें आमी उर्बेन सांगता गे तशें तांकांय तें देवाळ तितलें गरजेचें जावन आसलें. मात्र न्ही पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वचना एक देवाळ देवाचें घर त्या देखून तें कशें बांदूंक जाय म्हूण देवानच सांगोन दिवचें. ताची उबाराय कितली जाय रुंदाय कितली जाय ताचो पांयो फावंडेशन कितलें जाय ताका कसले कुंदे कसले जाय ताका कसले रुकाट आनी खंय तान हाडूंक जाय ताणें गळसूंच्यो वस्तू खंय थावन कसल्यो हें सगळें देवानच लोकांक सांगचें. हें आमी पोरण्या सल्ल्यान वाचता. कित्याक देवाळ देवाचें घर देवान रावचो जागो तितलो म्हत्वाचो जागो तो. अशें म्हणटा आसतना कोणी देवाळा विरोध कितें केलें तर तें कोणाच्यान सोसूंक जाता ना. आमच्या इगर्जेक कोणेंय केलें केल्यार आमी वगे रावना. आमच्या इगर्जो थोड्या वर्सां आदीं सक्रामेंत आनी इगर्ज फुटयता आसतना तुमचे पैकी जायते लायक पयलें धांवून आयले आमची इगर्ज आमचो भावार्थ आमचो सक्रामेंत आमी राखूंक आसा म्हणून तितली उर्बा तुमी दाखयली. आनी असली उर्बा खोंडी जावन जो देव दाखयताले. आनी त्या देखून आज जेजू देवाळ आयच्या वंजनांत आमी आयकले प्रमाणे जेजू देवाळ शुद्ध करता
देवा शुद्ध करता कित्याक हो पवित्र जागो म्हजें घर मागण्याचें घर तुमी सोरांचें बियार केलां काण उडे हांगासर म्हणून थंयसर व्यापार वयवाट करतल्यांक ताणें पयस मारून दवडायलें आमी सोडटा की आमच्या एक गजान कोणेंय तो जागो एक बिझनेसाक व्यापाराक गळसिल्यार कोणतें जावं सोडिना आनी त्या देखून तसल्यांक जेजून भायर धांवडायलें आनी तशें म्हणटा आसतना जो देवांक तें देवाड तितलें म्हत्वाचें जालें तरी आतां व्यापार वयवाट करतल्यांक जेजून केलें सूख म्हूण दिसता हें अशें करूंक हाका कारण कितें तूं कित्याक अशें करताय म्हूण ते सवाल करता आसतना तो म्हणटा देसवाड करा हें देवाळ परतून गेला 3 दिसांनी हांव बांदतलो 40 आनी 6 वर्सां 44 वर्सां आमच्या मलगड आनी पुर्वजांनी काडलां आनी बांदूंक 3 दिसांनी तूं परत नवें उबारताय आनी तक्षणान जेजून कितें म्हळें ह्या वांजेलिस्तान कितें सांगलें जेजू उलयल्लो त्या देवाळा विशयी आपणाचेच विशीं आपुणूच देवाळ जेजूच देवाळ आनी तिसऱ्या दिसा ताका जिवेशी मारल्यार आनी तो मेल्या उपरांत तिसऱ्या दिसा तो पुनः जेवन उठतलो म्हणल्यार सत ताणें दाखोवन दिलें आनी ही उतरां जेजूच्या जिवनपणा उपरांत तांकां समजालीं म्हणून जो हांव वांजेलिस्त बरें करून बरोवन दवरता आनी ती निमाणी उतरां आयच्या वांजेलांतलीं भावनो आनी भयणीनो देवाळ जेजूच देवाळ आनी त्या देखून जेजूक देव समान देवाळ देव समान जेजूक देव समान कित्याक जेजूच देवाळ जेजू देवाचो पूत देवाळ देवान रावचो जागो जेजूच देव म्हणजे जेजूच देवाळ अशें म्हणटा आसतना भावनो आनी भयणीनो तर आमी कितें जावन आसा आमकां कसलो संदेश सांग पावलो आज आसच्या आनी एक वासाप म्हणजे एक आमी पोरण्यासलांतलें वाचलें आनी एक वासाप वाचचें तर कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा नेणान गे तुमी देवाचें जिवें मंदीर म्हणून पवित्र तुमचें तें जियेता म्हणल्यार तुमकां कळीत ना गे तुमी जिवंत देवाचें जिवी मंदिरां देव तुमचें तें वस्ती करता पवित्रत्वाचें तेंपलां तुमी त्या देखून जिवें मंदीर जिवें देवाळ तुमी अशें म्हणटा आसतना भावनो आनी भयणीनो पवित्रान घेतली हर एकली आमी तूं आनी हांव देवाचें मंदीर जावन आसा देवाचें तेंपल जावन आसा देव आमचें तें वस्ती करता आमी आमीच न्ही देव आमचें वस्ती करचें आमी एक तेंपल देवाळ ही गरज जावन आसा आनी त्या देखून जिवंत देवाची जिवीन तेंपलां आमी जिवंत देवाची जिवीन तेंपलां पवित्र वस्ती करची बिडारां जावन आसा अशें म्हणटा आसतना आमची कूड देवान वस्ती करचें ठाणें देवाचें ठिकाणें देवाचें ठाणें देवान जियोवचो जागो म्हणटस हांवें म्हज्याच कुडीक हांवें तितलो गौरव आनी मान दिवंक आसा मानान लेखूंक आसा म्हजी कूड म्हज्या जिवांत देवाचें तेंप देवान वस्ती करचें बिडार म्हज्या कुडीक मान तशेंच हेरांच्या कुडीक मान आनी गौरव कित्याक म्हजे थंय कसो देव वस्ती करता तशेंच म्हज्या भावा भयणी तें देव वस्ती करता हेरांच्या कुडीक मान आनी गौरव हर एकलो आमी जिवंत देवाचें तेंपलां भावा भयणीनो आमच्या इगर्जे कोणें कालें केल्यार आमी सोंसून वरिना आमच्या इगर्जे कोणें कालें म्हळ्यार आमी सोंसून वरिना तशेंच म्हजे कुडीक म्हज्या व्यक्तित्वाक आनी एकल्याच्या कुडीक आनी एकल्याच्या व्यक्तित्वाक कोणें कितें केल्यार आमी वोगे रावूंक जायना म्हणजे हाचो अर्थ कितें हाचो अर्थ आमी लढाय करचें म्हणून न्ही तितलो मान गौरव आमी हेरांक दिवंक आसा देव देवळांत वस्ती करता तर कुमगार सवनशी आमी जेजू आमचेर वस्ती करता देव आमचेर वस्ती करता म्हणटच आमची कूड आमचो आत्मो सगळें आमचें व्यक्तित्व देवाचें मंदीर म्हणटा आसतना हांवेंच म्हाकाच गौरव दिवंक आसा आनी त्याच प्रमाणे हेरांच्या कुडीक गौरव दिवंक आसा तर आज ह्या इगर्जेचें फेस्त आमी करता आसतना मोगाच्या भावना भयणीनो आमचो भावार्थ आज आमी परत जिवो करता सतमंतां पवित्र सभेक ह्या व्हडल्या सत्मा म्हणटना एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतांनी म्हणा धर्मदुतांनी स्थापल्ले पवित्र सभेक द चर्च इज वन होली अपोस्टॉलिक आनी कॅथलीक एक जावन आसा पवित्र जावन आसा कातोलीक जावन आसा धर्मदुतांनी स्थापल्ले ते जावन आसा थंयसर आमचो भावार्थ आमी उसारता आनी त्या देखून हें गीत हांवें सुरू केल्लें हे तूं रोमाचे इगर्जे आमगे सांदे तुजे बॉम्बे आराधन करनासल्यां आतां नीज देवाचे भक्त तुवें आमकां शिकयली तूं आमची माय तूं आमचें केंद्र आत्मीक रितीन आमी सकाळ एक इगर्ज जावन आसा पूण आमकां
आराधना करूंक आमकां मिसपेडक असल्यो फातरांनी बांदल्यो इगर्जय जाय ते त्या देखून सुरूंची इगर्ज पयलें समर्पण केलें ती इगर्ज तेच्या समर्पणाचें आज फेस्त करता आसतना आमच्या समर्पणाचें फेस्त आमच्या बाप्तिस्मांत देवाचें तेंपलां जाल्लें तें फेस्त आमी करया आमच्या कुडीक आमकांच आमी गौरव दिवया हेरांच्या कुडीक हेरांच्या व्यक्तीक गौरव दिवया आमी सोमेस्तां जिवंत देवाचें तेंपलां म्हळ्यार सत सरांस जेवया. आयवामी तुझे बेटीला की बापा पेटो चाकानी पाकी आम्ही दूर की तुझी बापा स्वीकार करी कानी गे पापा ही कानी कांची गे पापा गे पापा ही कानी कांची मोका तुझ्या नीतीची गे पापा ही कानी कांची गे पापा ही कानी कांची गे पापा ही कानी कांची मोका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्परुदार देवा बापाक मान तरसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा आमची बेटवणी मानून घे आनी हे सुवातेर संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फळो आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळासो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक उबारता सर्वे हे स्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजें घर प्रार्थनाचें घर थंय तूं बिडा करून रावताय आनी अगणित उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबाम देण्यानी निरंतरी तूं भरताय. हे परे तुका मानतात असले जिणेच्या पजळान फंगतें तुज्या पवित्रत्म्याचें सुबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडताय. आमीच ते तुजे महिमेचें जिवें मंदीर मातये फातरांच्या मंदिरांत तुजे विंचलेले परजेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी थांबनासतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पतीनेक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश जाल्ले आवयक सर्गेच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवृतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surkani so sapna tuja koi baba surki tu kache सर्वेस पोराचे नामी येता काचे surki tu kache surki tu kache
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या जाणून ही तेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस म्हणून सुसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कांस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताचे कांस, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या मोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogot purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणावरी तुवे आमकां सोडलाय सुमिया. संस्काराच्या चढवंदारा आमचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जल्मपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सजवणेची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतना आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीच्या विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, लुईस पावलाच्या गोळे बाप्पा आनी सगळे ह्या जागे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची कागद कर. तांकां आनी तुजे इश्टागे ते मेल्या सुमेस्तांक तुज्या परजड मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव काय बरे देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तुजो बोन्स कळपती भगवान धर्म दोतो आनी सर काळें तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचो देव आमचे तें वस्त करता. जिवन देवाची पवित्रत्म्याची तेंपलां बेडारां आमी आमच्या भितर आसच्या देवाक बाप म्हूण उलकर सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवार. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां नेवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे जेणे भरवशान अत्र्या आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतले सुदय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी आरास जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सवे आसूं. आमी जिवन देवाची जिवी मंदिरां एकामेकां पळयता आसतना तांच्या देवाक पळोवया आनी भक्तीन शांती दिवया.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. हो जेजू क्रिस्त, देवाचे शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमया तुवें उतरांचे म्हाका फोवना, तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सुमयाच्या जीवनात आम्ही मुका सूर्या ताचे संगी रावोया. सासनी जिनेचे आम्ही कान सेव्या, नवे जिविता सोड्या. ये सुमया तू ये दुर्भोय पीडा राती, पक्का काढूक मुसो तोंडाय, सदा वाटेक म्हाका चल. ये सुमया तू ये दैवीची दातार ये. तुझ्या कोपान म्हाका लिप, सगळीच्या सुखा पाव. Wali संगी आम्ही एक जाऊन रावया, यतीच बोल आम्ही सोडया. सोमयाच्या मोगात आम्ही तीच जाऊन रावया, जीन येसूसाक चुचोवया. ये सोमया दुर्भोय पीडा. ये सोमया पक्का काढूक मुसो तोंडाय, सदा वाटेक म्हाका चल. ये सोमया
एक घडी बरो आमचे दोळे आमी धांपया. जेजूस देवाळ आनी तो जेजू आमचे थंय आयला. जेजू देवाचो पूत आमचे थंय बिडार करन आसा. आमी पवित्र जाल्या. जिवंत देवाचें मंदीर पवित्र आत्म्याचें टॅम्पल आमी आमचे थंय परत जेजू येवन रावलो. आमी परत पवित्र जाल्या. त्या जेजूक थंयसर भक्तीन आराधान गौरवान मान करया आनी अर्गां दिवया. हेस गौरवान आराधनाच्या स्पिरितान आमकांच आमी मानून घेवन हेरांकी तशेंच करूंक जेजू आमकां आदार दी. हेरां थंय तुका पळोवन हेरांक मानान गौरवान लेखूंक आमकां आदार दी. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारार जियेतले तुज्या पवित्र सभेक सर्गीच्या जेरुजल्याचे तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय. ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुजे कुरपेचें मंदीर जावंक आनी तुजे महिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसो. सर्पदविदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. 70 गजांनी तो मनशांक पावलो. पिराक वणकन दैवीक वयज म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेणारांक शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण आवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितल्यान चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची मागणी आनी प्रार्थना भाव भयणीनो भक्तीन हांगासर आमी जेजू बाळका मुखार दवरया. जायते जाणां आमचे कडेन तांचे खातीर मागोवंक सांगतात आनी जायते जाणां हांगासर दिल्लें त्या सामां आसात ती आमी बाळका जेजूक भेटोवन दिल्यांत आमी परत तांच्या सर्वांचो उडास काडन तांच्या खातीर आनी आमच्या खातीर आतां भक्तीन मागया. तुमकां उडास आसूं पुरो. पोरूच्या दिसा ह्या दिसा सकाळीं उठता आसतना व्हडलो धोको सकाळां बसलो. डिमॉनिटायजेशन आपामावल्या. काल फर्स्ट एनिवर्सरी जाली आनी असो परिणाम दुसऱ्या दिसा तावन आयच्या दिसा तावन सकाळांक पडलो आसा. आनी जायते जण आनीकी हाचे बली जाल्ले. जायते जाणांनी थोड्यांक मस्त कश्ट जाल्यात आनी असल्या प्रत्येक जाण दुबळ्यां खातीर दुबळ्या रैतां खातीर आनी कार्मीक वर्गाच्या सर्वां खातीर आमी विशेश रितीन मागया. आनी सगळ्यांक तांचो दीस पडतो ग्रास बऱ्या रितीन तांच्या गामाचो फळ फावो जावन दी म्हणून भक्तीन आतां मागोन म्हणया सांगाता. ये भगवान जेजू बाळका तुजी पदवी हेच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावनी उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तांक दैन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आनी देवाचो पोत मनीस चलो. नमान मरे कृपा मिरले तुजें सांगता स्ट्रेम भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर जो कुशी चेंजीस. आनी देवाचो पोत मनीस चलो. नमान मरे कृपा मिरले तुजें सांगता स्ट्रेम भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर जो कुशी चेंजीस. आनी देवाचो पोत मनीस चलो.
naman muli ko pemrulation tu Jesu nga taas tere bita tun sudev and sudev in fall tu si changes महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसावंगा आणि आमचे मागणे महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसावंगा आणि आमचे मागणे महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसावंगा आणि आमचे मागणे जेजू बाळका मागणे ये जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलची दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडोवन आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेन बरयले मोवाळ काळेस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकार मागचे कोरपा आमकां दिवं दी खाड आमचे सर कश्ट आनी निरासपण तुजे खुमोक आनी बुजवण आमी मुखार धाड बापा आनी पवित्रात्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन बाळका जेजूक अर्घां दिवन सो हो वेळ जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात जायते बरेपण जेजू बाळकान आमकां केलां जायतीं जाणां तांची अर्गां हांगासर भेटयतात जायते जाणां आमकां येवन सांगतात सर्वांच्या नांवान भाव भयणीनो आनी आमच्याच खासगी नांवान आमच्या खासगी जिवितांत जाल्ल्या सर उपकारां खातीर बऱ्यापणा खातीर जावं आत्मीक जावं लौकीक ह्या सगळ्यां खातीर देवाक बाळका जेजू अर्गां देवया ये बोवदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडता तुवें आमकां दया केल्ले देवडा उपकारा खातीर आमच्या अर्गां बेडोक आमी आयल्या तुज्या काकुलती आमी वर्णितल्या तूं जावन साय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापाच्या इमाजे मरिफांत तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान देंदीत आनी तुजे खेळांतले दैवीक मजो जोडून देर सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोव्या रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रवान तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रवान तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रवान तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रवान तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोबत जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना आमेन जेजू बाळका करता लागीं आनी पयस संगीत सगळ्या महिमा आमी तुजी वर्णिता तुजी बरीची येवकाता मागता मुखार पुत्रा सुवे आमकां शुरुवात